1 जून ते 31 जुलै मेरेन राज्यात नुस्तेमारी बंदी आशिल्ली ती आता बंदी सोंपिल्ली आसा। बंदी सोंपिल्ल्यान कांय वाठारांत नुस्तेमारी बोटी दर्यांत वचपाच्या तयारेत रावला। मात सध्या वायट हवामानाक लागून दर्या खवदळिल्लो आसा। अशा परिस्थितीत दर्यांत वचप धोक्याचे थारतले अशें कांय नुस्तेकार भावांचें म्हणणें आसा। राज्यात 1 जून ते 31 जुलै मेरेन नुस्तेमारी बंदी आशिल्ली। शुक्रारा ही बंदी सोंपल्या। 1 ऑगस्टात सावन नुस्तेमारी सुरवात जातली। या वाठारात नुस्तेमारी बोटी दर्यांत वचपाच्या तयारेत आसा, जाल्यार कांय बोट दोनी कामगार कमी आशिल्ल्यान खोशी ना। दुसरे वटेन नुस्तेमारी बंदी सोंपल्या खरी, पूण वायट हवामानाक लागून दर्या खवदळिल्लो आसा। अशा परिस्थितीत दर्यांत वचप धोक्याचे आसा अशें कांय नुस्तेकारांचें म्हणणें। पळयात, माझ्या हितून अशें दिसता की जे फाल्यांच्यान आतां बॅन आयज सोंपता आनी फाल्यांच्यान फिशींग स्टार्ट आमची। तुवें पळयलां आसतलें दर्या कितले राफ जालो आसा तो। म्हाका दिसता डिपार्टमेंटांनी मिनिस्टरान बेगेनले बेगीन एक अर्जंट इन्फॉर्मेशन धाडपाक जाय। आयज वेदर वॉर्निंग आसतना कोणेच दर्यान वयचें ना म्हणून, कित्याक जीव सगल्यांकूच इम्पॉर्टंट आसता। आनी हेका लागून आयज हांव मिडियाच्या थ्रू मागता की डायरेक्टरा कडल्यान मिनिस्टरा कडल्यान कितें बॅन आहा तें मातशें वेदर वॉर्निंग सोंपल्या उपरांत सांगचें तुमी दर्यान वचा म्हणून। तुमी आतां 2 दीस फाटीं जे इन्सिडंट आयकले, जे आमचे क्रू मेंबर ते गोंयचे आहले काय भायले आहले मिक्स आहले ते, पूण कांय तशें व्हडलें कांय जावना। पूण जेन्ना वेदर वॉर्निंग आसतना वचप हें व्हडली चूक। आनी तुमी पळयता आसतले मागीर जाय तो स्टेटमेंट येता की आमकां डिपार्टमेंटान हेल्प करचो आनी हें करचो तें करचें, तें सारकें न्हू। जरी तर बॅन आसतना आनी वेदर वॉर्निंग आसतना तर आमी वयता जाल्यार आमची रिस्क। ताका लागून म्हाका दिसता आनीक 10-12-15 दीस तरी अशें तें वारें आनी दर्या राफ आसतलो। ताका लागून मागता की सरकारा कडेन की तें बॅन मातशें तुवें वाडोवचें आनी सगल्यांक इन्फॉर्मेशन धाडचें जेटीचेर वेदर वॉर्निंग आसतना कोणेच वयचें ना म्हणून। भायर 2 म्हयन्यांक बॅन दवरता तें ब्रिडींग करपाक, पूण जेन्ना बॅन आसतना चड इल्लीगल जाता। आनी सगळेंच नुस्तें ह्या 2 म्हयन्यांनी ब्रिडींग करता म्हणून प्रावन्स येता, सोलार येता ह्या म्हयन्यांनी ते ब्रिडींग एक येता, पूण आमी खंय तिका ब्रिडींग करूंक दिता। ब्रिडींग करच्या खातीर आमी धरता ना तिका। ताका लागून ते 2 म्हयने आहा ते मातशें वाडोवपाक जाय, कित्याक ऑगस्ट 15 लेगून ऑगस्टाचे 1 सावन 15 हो म्हयनो रिस्की हो सारको। कित्याक जेन्ना आमी म्हणटा आमचे फेस्त आसता रे सामी गेल सांगला रेस कितें सामी गेल ते फेस्ता जावन मागीर पुनो आसतात, तो रिस्की तो म्हयनो। म्हणजे बॅन करपाकूच जाय, पूण ते फिशींग त्या 2 म्हयन्यांनी कसलें फीश येता हेचेर कोणा कडेन म्हाका दिसता स्टडी ना, कसलें फीश येवन 2 म्हयन्यांक ब्रिडींग करता ते। आनी म्हणणें आहा की ते 2 म्हयन्यांक बॅन करता ते नुस्तें ब्रिडींग करपाक। बॅन आहले फक्त जे 5 किलोमिटर भायर वयता आनी ते मिनी पासिंग जावं व्हडले आमचे ट्रॉलर आसा दुसरे ट्रॉलर आहा तिंगा ते बॅन आहले, आनी जे कांटाये घालून मारता तिंगा नाहले ते। हय, ताका लागून सद्या कितें पयलां तुवें पयलां आसतलें आमकां दर्या पळय आनी आमकां वचपाकूच मेळना सद्या। कारण मॉनिटरींग सरकारान येवन पळोवपाक जाय आहलें खरें। जेन्ना वेदर वॉर्निंग आसा तेन्ना तिणी विजीट करपाक जाय आहलें जेटीचेरूच न्हू, सगल्याक सरावंडींग जितके आमचे कोस्टल एरिया तिंगा वचून पळोवपाक जाय। तिंगा जे नुस्तेकार आमचे कॅनो दवरतात तिंगा वचून तिणी विजीट करपाक जाय आनी तिंगा सांगपाक जाय बाबा वेदर वॉर्निंग आसतना तुमी वचो नाका म्हणून। राफ सी आहा, कित्याक फाटल्या दिसांनी बरें जाल्यार आतां चड जालें राफ। आयज चड जालें आनी वेदर वॉर्निंग येयला 1 तारीख लेगून येयलेलें आहा, मागीर ते वाडोवंकय शकता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीज।